आमच्या गोंयची सुंदरकाय म्हळ्यार ताचो तो पांचवो चार नटिल्लो सैम. निळो दर्या, शीतळ व्हांवपी न्हंयो, घसघश्यांनी उदक पडपी धबधबे, झाडांनी गच्च भरिल्ली दोंगुल्ली, भातांची शेतां, आंबे, पणस, काजू, माड आनी माडयांनी भरिल्ली भाटां पळोवंक खूब सोबीत आनी सुंदर दिसतात. तर ह्या सैमाचो आनी हांगच्या शेतां भाटां पोरसांनी पिकपी पिकावळीचो आनंद घेवंक भायल्या लोकांची लायन हांगा लागता. वचत थंय आमकां तरातराच्यो भाज्यो आनी फळां पळोवंक मेळटात. तर ह्यो भाज्यो आनी फळां लोक आपल्या घरा मुखार वा घरा सरभोंवतणी जो जागो आसता थंय रोयतात. जशे आंबे, पणस, काजू, लिंबू, आमाडे, केळी, निरपणस, माड, माडयो, बिमलां, करमलां, आतेरां, पोपायो, भाज्यो जशे भेंडे, मिरसांगो, वांयगी, घोसाळीं, दुदी, तवशीं आदी रोयतात. ताका पोरसू अशें म्हणटात. तर आयज आमी अशीच पोरसाचेर बरयल्ली एक सुंदर कविता शिकुया. कवितेचें नांव जावन आसा पोरसांत फळां जळामळा. पोरसांत आमच्या फळांच फळां, रंग वेगळे, तांच्यो वेगळ्यो कला. कवी म्हणटा तांच्या पोरसांत सगळे कडेन फळांच फळां आसात. तांचे रंग, रुची, रुपां वेगळी वेगळी आसात. पणसार पणस काट्यारे, पोटांत भरल्या रसाळ घरे. म्हळ्यार पणसाच्या झाडाक गच्च काट्यांनी भरिल्ले पणस लागतात. अशा ह्या काट्यांच्या पणसाच्या पोटा भितर हळदुवे, मोवाळ, वासाळ, रसान भरिल्ले घरे असतात, जे खावंक खूप रुचीक लागतात. आंब्याची तोरां ही सदांच झाडाच्या तेंगशेर जातात. म्हळ्यार सगळ्यां परस वयर जातात. लव आशिल्ल्यान वारो येतकच ती वाऱ्यार धोलतात. जशी अवजाळी पोरां झोपाळ्यार धोलतात तशी. अवजाळी पोरां म्हळ्यार शाणी मस्ती करपी भुरगीं. म्हूण कवी तांकां तेंगशेर चडला आंब्याचें तोर, वाऱ्यार धोलता जशें अवजाळें पोर अशें म्हणटा. दुदयाचो आकार हो सदांच मोठो आनी मोटवो आसता, म्हूण ताका धोलयो दुदी अशें म्हणटात. आदल्या काळार चुडटांची घरां आशिल्ल्यान लोक दुदयाची वाल घरांचेर चडयताले. म्हणटकच दुदी घराचेर वयर पाडसार जातालो. पाडसार म्हळ्यार घराच्या वयर. म्हूण कवीन दुदयाक धोलयो दुदी दुडू दुडू धांवता, धांवत वचून पाडसार बसता अशें म्हळां. तुमी केन्ना लग्न कार्याक बशिल्ल्या व्हंकलेक पळयला? कशी बारीक, सुंदर, सोबीत, बरी नाजूक दिसता न्हय? तशीच
पोरसांत जाल्ली तवशीं पळोवंक सुंदर आनी सोबीत दिसतात. तवशाची वाल ही माटवार चडयतात म्हूण कवी तवशाच्या तन्न्या निर्येक नाजूक कवळी तवशा पिपरी माटवार बसल्या न्हावन नवरी अशें म्हणटा. केळ्याच्या घडाक लांब दांडो आनी ताका तांबडे मोठे बोंड आसता. तातूंत भितर केळ्यांची फुलां जातात. तर ह्या केळ्यांच्या बोंडाची भाजी लेगीत लोक करून खातात, जी भलायकेक खूब बरी आसता. देखून कवीन केळ्यांचो घड ताची हातभर सोंड, सोंडीच्या तोंडार तांबडे तांबडे बोंड अशें म्हळां. चिंचो ह्यो पळोवंक कोयतुलांच्या आकाराच्यो दिसतात. कोयतुलां म्हळ्यार ल्हान कोयत्यो ज्यो आमी लाकडां कापपाक वा नाल्ल सोलपाक वापरतात. चिंचो आनी आमाडे हे आंबट आशिल्ल्यान ते खातना तोंड आंबट जाता. म्हणटकच तोंड वांकडें केल्ल्या वरी जाता म्हूण कवी तांकां कोयतुलां कशी आंबट आंबट चिंचो, कित्याक रे आमाड्या मोडटा तांकां बोचो अशें म्हणटा. पोरसांत खूब फळां जाल्ल्यान ती हांगा थंय पडटात, जशी घरांत भुरग्यां भायर भितर खेळटना दिसतात. देखून कवीन फळांच फळां पोरसांत जळमळां, घरांत बाळकां तशी पोरसांत फळां अशें म्हळां.